जर तर आमचें घर आमची एक बरी सुवात वय त्या घरा भितर कसलेंच मेळ्ळें येवंक नजो म्हणलें एक चिंता आमच्या काळजांनी आसा तर आमी कित्याक वणा काडूंक नजो हां इगर्जेक वेताना वय देवाचें मंदीर तें वय वय आतां म्हज्या दियेसेंत बरयलींत हां हर एका फिरगेजनी लोक आपलो वणो भायर काडून भितर येता हो कानून मर्डर करचे जाल्यार चिंतून आलोचन करन प्लॅन करन कोणाक दिशी मारचें लागाड काडचें पूण मोइजेन त्या मनशाक मारल्या वेळार तो मनीस दुसऱ्याक दग दितलो कस दितलो ओके त्या मनशाक सुडका मेळचे खातीर हाणें मोदें पडोवन समाधान सांगतना तो मनीस मेलो ओके तशें एक कल्पेबल होमिसायड म्हणटात मोइजे कडेन सुरूच तूं सांगता काले म्हणटा जाल्यार हांव फाराव्याचें काळीज धरून करतलो म्हणून तशें म्हणटा आसतना हो फारावो तो ताजेच ताकीच धरून जावन ताचो निर्धार बदलितलो की ह्या देवान ताका एका दोळ तशें निर्धार बदलूंचे बरी केल्लो जाल्यार फारावो एक अपराधी मनीस जाता की कित्याक म्हळ्यार ताका देवान अपराधी हें काल्लें धरून केला ते जाल्यार तो एक निरपराधी मनीस म्हणून खाणगे वेता की आमी ना फादर मोसना आनी तूं न्याय आसा ओके कित्याक म्हळ्यार हां इज्रायली परजेक इजिप्ताक करतना तांकांय तांणी लुटल्लें ओके तांचें भांगार गी तांचें वस्तूर गी तांकां लुटून हां तांकां इतलीं वर्सां तांणी गुलामान दवरलें ओके समट आणि सावाला बघा जानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत ह्या समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमांत तवळ तवळू आमी पवित्र पुस्तका विशयांत समजणी दिवचे तसले आंकडे आसा केल्ले आनी हांतू बारेलिसो बिसायब अदीक मानादीक दोतोर इग्नेशियस डिसोजा हांणी आमकां जॉब पात्रियार्क आनी तशेंच पवित्र पुस्तका विशयांत जराल रितीन समजण दिल्ली आसा जायत्या जाणांनी हे आंकडे पळोवन तांची शिफारस उसारलेली आसा भोव गुंडायेच्यो समजणी सविस्तार रितीन सुडाल रितीन तांणी आमकां ही समजणी दिल्ली आज आमी पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांतलो एक पुस्तक निर्गमन पुस्तक हाच्या विशयांत तांच्या लागीं संवाद चलयता तुमच्या सर्वांच्या नांवान बिसायबाक अदीक मानादी दोतोर इग्नेशियस डिसोजा हांकां हांव स्वागत म्हणटा वेलकम बिशॉप थँक्यू फादर देव बरें करूं तुमच्या लागीं पयल्यान पयलें एक विचारचें सवाल मोइजे विशयांत आनी हे सवाल वणो घालच्या विशयांत इगर्जी वेता आसतना ताचे बेज मूळ सादारण आमकां ह्या निर्गमन पुस्तकांत पळोवंक मेळटा आमच्या भोंवतणी हेर धर्मांनी जावं पुरो हिंदू धर्मांत इस्लामांत आनी तशेंच सरदारजी सिख तांच्या तेंपलागांनी येता आसतना वणो मोचे आनी परत घालनात शूज घालिनात आनी तशेंच आमकां पोरण्या सोल्ल्यान पळयत आसतना पवित्र सुवात थंयसर वणो घालून वचो म्हणलें एक चिंतप दिसून येता देव मोइजेक भेटलेल्या वेळार त्या जळच्या बल्या लागीं तो म्हणटा तुवें घाल्लें ते वणो निकळाय कित्याक म्हळ्यार ही पवित्र सुवात अशें म्हणून आनी तो ताचे मोचे काडटा तशेंच जोशुआच्या पुस्तकांत आमी पळयता तो जेरिकोच्या लागीं रावल्ल्या वेळार ताका एक व्यक्ती थंयसर तालवार काडून गेलो दिसता आनी तो म्हणटा तूं आमच्या पक्षान आसाय की आनी एकल्याच्या पक्षांनी म्हण ताका तो म्हणटा हांव सर्वेस्पराच्या फौजेचो अधिपती अशें म्हणून आनी ताच्या मागीर तो मोइजेक सांगता तुज्या पांयांच्यो हाच्या जोशुआ सांगता तुज्या पांयांच्यो वणो काड कित्याक म्हळ्यार ही पवित्र सुवात अशें म्हणून पूण आमी इगर्जांक येता आसतना वणो घालता थोड्या कडेन घालून जो म्हणून आसा थोड्या कडेन घालिजे म्हणून आसा एकल्या व्यक्तीन म्हाका अशें भेट करतना म्हळें हांव फाटल्या इतल्या वर्सां न्हू बिसागत वचना तें कित्याक म्हळ्यार हांव भितर येतना म्हाका ताणें वणो काड म्हळें देखून हांव घाली वचत ना दुसऱ्या कडेन येता म्हणून थोड्या कडेन गेल्यार म्हणटात तुवें वणो घालून भितर येवंक नजो म्हणून हाजो अर्थ कितें म्हणून तुमी कांय सोडून आमकां सांगशात गी विक्षकांक पवित्र बायबल आमच्या सोडवणे विशीं आमकां तिळसिता ओके
आनी विशेश जावन निर्गमन ग्रंथ हां निर्गमन म्हळ्यार भायर वेचें हां आमच्या इज्रायली परजेक थंयसर इजिप्तांत गुलामपण तांकां अनुभव करूंक मेळ्ळें. त्या गुलामपणांतावन एक स्वतंत्र जिणी जियोंक ओके अशें एक तांकां एक सोडवण लाभली. अशें सोडवणे विशयांत आमी वाचतना बायबल आमी कादंबरी म्हणले बरी वाचूंक नजो. हां बायबल वाचूंक एक प्रिंसिपल आसात. ताका हांवें सांगचें जाल्यार इंग्लिशांत ETA प्रिंसिपल. ओके ETA प्रिंसिपल. हां ई म्हळ्यार एक्सपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट. ओके म्हळ्यार आतां एक वाक्य वाचल्लें कुडलें तें कित्याक थंयसर आसा तें वाक्य. ओके त्या वाक्या पयलें दुसरी वाक्य कितें सांगतात गी म्हणून ओके तें जाल्ल्या उपरांत तें वाक्य जाल्ल्या उपरांत आनी एक दुसरो कसलो संदेश आसा गी म्हणून ओके तें आमी एक रोंदायेन वाचून चिंतून आनी थोडी कॉमेंट्रीसांनी पुरा वाचल्यार हां. त्या वाक्याची एक बरी परिचय आमकां मेळटा. ओके ती म्हळ्यार हां थियोलॉजिकल एप्लिकेशन. ओके थियोलॉजिकल म्हळ्यार देवशास्त्रीय चिंताप. ओके. त्या वाक्यांत कितें आसा. या. मागीर ए म्हळ्यार आमच्या पर्सनल जिणेक आमी कशें तें अप्लाय करचें, हां कशें आमी सरी करयेत आमच्या जिविताक. ओके थंय त्या प्रिंसिपला मुखांतर आमी बायबल वाचूंक जाय हो पयलें जावन. ओके आतां देवाचें दर्शन मोइजेक मेळिल्ल्या वेळार वय देव ताका एक आदेश दिता आनी सांगता की तुज्या पांयांचो वणो तूं काड कित्याक हो जागो पवित्र जावन आसा म्हणून. हाका मस्त विवरण आसात फादर, साबार विवरण आसात. ओके पयलें जावन त्या काळार हां याजाक देव तेंपला गेल्ल्या वेळार आल्तारीक सडच्या पयलें हां. तांचे वणो ते काळन सडटले. ओके लोक केदाळा एका रायाच्या दर्शनाक वेतालो गे. त्या रायाच्या घरा वेता आसतना लोकांक हे तांच्या पांयांत वणो आसूंक नजो. हां वणो काण ते वेताले. ओके हांगा देव कित्याक सांगता मोइजेक. हां पयलें जावन मोइजे एक परदेशी जावन आसलो. ओके बायबलान तोच म्हणटा हांव एक परदेशी म्हणून. ये आनी इजिप्तांत आसल्या वेळार वय ताका तेंच्या लोकांनी जाल्यार हां. आमस म्हूण घेतिल्लें नातलें. तो एक परदेशी जावन आसलो. ओके आतां मोइजेक सिनाय पर्वतार देवाचें दर्शन मेळिल्ल्या वेळार हां पयलें जावन एक तो ती सुवात मोइजेक ताका देवाक आराधन करचें एक ती सुवात तें देवाचें घर जावन आसा. ओके त्या घरांत मोइजेक त्या जाग्यावर एक अधिकार ना. हो हां म्हळ्यार एक हिटाईट म्हणले एक ट्रायब आसलें त्या वेळार. ये त्या हिटाईट ट्रायबांनी केदाळे म्हणी लँड परचेस करतना काही म्हणी जागो खाण घेतना जागो विकतल्यान सांकेतीक जावन हां ताचो पाय उखलूंक आसा ताणें. ओके त्या भुंयन थावन पाय उखलूंक आसा. हां आनी जागो काण घेतल्यांनी हां त्या भुमीचेर आपलो पांय दवरूंक आसा. हो अशें त्या जाग्याचो एक सल्लो जातलो. म्हळ्यार हो हो बायींग एंड सेलींग म्हणटात आमी विकचें आनी काण घेवचें आसा. ती एक रीत आनी रिवाज आसली. ओके ह्या रिवाजी प्रकाणे आमी चिंतूंक गेल्यार हां देवान सांगिल्ल्या वेळार हां मोइजेक तुजें वणो तुवें काडूंक जाय म्हळ्यार ही सुवात देवाची. ओके सिनाय पर्वत देवाचें तें पर्वत ती पवित्र सुवात. हांगासर मोइजेन आपणो जागो ताणें पांय घाल्ले कुडले तो मोइजेचो जालो जागो. हां हो जागो मोइजेचो न्हय, हो जागो आमच्या देवाक समर्पिल्लो म्हणल्यार ती एक ओके तें तशें एक विवरण आसा. दुसरें कितें गे म्हळ्यार
देवाक कलते जावन आराधन करचें पवित्रपणान देवा मुखार येवचें तसलो एक अर्थ आसा. हां त्या देखून मोइजेक सांगलें तूं तुजें वाणो काड म्हूण. ओके पूण तुमी विचारलें आमी आतां इगर्जेक आनी वेतना देव तेंपलाक वेताना आमी काडीजे गी नाका गी होय. कितें करचें आनी तूं मस्तू आर्ग्युमेंट्स आनी आसात म्हणून. आसात वय पूण एक सवाल आमी करयेत. हां देवा मुखार वेता आसतना हां आमच्यो वाणो काडले कुडले आमचीं पातकां नपेन जायनात. नपन जायनात, पातकां आसतात. पूण हांगासर हांवें पळयलां कोड्याळान जाल्यार वय इगर्जेक वेताना आमी वाणो घालता शूज घालता, वय पूण आमच्या फ्लॅटा भितर रिकताना हां आमच्या घरा भितर रिकताना वय. आमी आमच्यो वाणो भायर दवरता. वय वय जर तर आमचें घर आमची एक बरी सुवात, वय त्या घरा भितर कसलेंच मेळ्ळें येवंक नजो म्हणलें एक चिंता आमच्या काळजांनी आसा तर आमी कित्याक वाणो काडूंक नजो हां इगर्जेक वेताना. वय देवाचें मंदीर तें. वय वय आतां म्हज्या दियेसेंत बरयलींत हां हर एका फिरगेच्यानी लोक आपलो वाणो भायर काडून भितर येता. हय कित्याक म्हळ्यार आमी त्या एका वातावरणांत आसा. ओके सडाव जावन आमचे शेजारी जावन आसा हिंदू मुस्लीम आनी सीख वय ते सगळे वाणो काडून भायर वेतात भितर वेतात. भितर आमी ती एक परंपरा हां संस्कृती आमी ती काण घेवन घेतल्या आनी आमकां तर तें बरें लागता. आनी तो कारण कितें म्हळ्यार आमी घरा येवन पयले आमी काडचे शूज आनी वय. वाणो. वय कित्याक म्हळ्यार आमकां एक समाधान जायचें पांयांक, वय वय बसूंक एक सुडाळ वातावरण जायचें. वय अशें देवाच्या मंदिरांत वेतानाय हां हांव चिंता वी शूड फील कम्फर्टेबल कम्फर्ट या देखून आमी वाणो काडच्यो. वय पूण आतां युरोपांत कितें जाता म्हळ्यार हां त्या थंडायेक हिंवा वेळार आनी पोरा वय वाणो काडून भितर गेल्ले कुडले थंयसर लोक पिड्यान पडोवंक परिस्थिती विंगड. होय हांवें सांगचें जाल्यार खंय खंय आमकां ही रीत रिवाज सांबाळूंक जायत गी थंयसर आमी करी जाय. आनी देवाचो जागो तो पवित्र थंयसर वचून आमकां आराधन करूंक आसा. पूण वाणो काडले कुडले आमचीं पातकां बोगसनात. बघसान हय अशें चिंतूंक गेल्यार हां. आमच्या दोळ्यान ती वाणो आसात, आमच्या काळजान ती वाणो आसात एका देराच्यो. ओके थोडे पटी लोक वाणो भायर दवरन हां इगर्जेक वेचें देवाक मेळचे खातीर वचनात, कोणाकी पळोवंक जाय तांकां थंय वेतात, ओके तशें वेतात. वय वय हय पूण हें एक बरी करणी. देवा मुखार आमी एक कलतेपण. कलतेपण देवाचें मंदिराचें पवित्रपण सांबाळचे खातीर हां वाणो काडच्यो बऱ्यो. हां हां तशेंच आमच्या मोतीच्यो आनी काळजाच्यो वण्यो आमी काडच्यो बऱ्यो. ओके भाऊ अपूर्बाईचे जाप कित्याक म्हणून सांगल्यार मस्त जाण मस्त रितीन सांगतात पूण हे बरी एक समजण्याची एक जबाबी बरी बरी लागली. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या घरा भितर येता आसतना आमी वणो काडटा. देवाचो जागो म्हणटा आणखी चड पवित्र आनी सक्कड आनी सांगाता मेळचो म्हणटाना वय आमी आतां स्टुडियो भितर येतना आमचे वण्या काडले न्ही आमी. कित्याक म्हळ्यार हांगाचे कार्पेट इल्ले मेळटा वणां आसल्यार त्या देखून वणो आमी खंयसर काडूंक जाय की काडूंक काडीचे आमी. दुसरें सवाल देव मोइजेक आपयताय इजिप्तांतून इस्रायल प्रजेक भायर हाडचे खातीर आनी ताका असलें स्थान फावो जाता मुखार उपरांत एक श्रेश्ठ व्यक्ती तो जाता. पूण ताणें इजिप्तांतून भायर येवचे पयले फावटी ताणें एकल्या मनशाक जिवेशी मारलें. तो एकलो कुनिगार. उद्देश कितें आसूं बरो. तशें आसतना देवान मोइजेक एका कुनिगाराक कित्याक विंचलो ताका दुसरे मनीस मेळोनात की. आनी दुसरें कालें म्हण जाल्यार त्यात मोइजे मुखांत्र देव सिनाय पर्वताचेर 10 उपादेश दिता आनी तातूंत एक उपादेश आसा तूं जिवेशी मारी नाका अशें म्हणून. त्यात मोइजेन हे उपादेश लोकांक दिवचे आनी तसल्या एकल्या व्यक्तीक देवान कित्या खातीर असल्या व्यक्ती विंचून काडलो. कुनी केल्ल्याक कुनी करनाका म्हणून उपरांत उपादेश दिता. ताजो भाव मोइजे म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना आनी तें समजना हें समजना मस्त निबांद दिता आनी देव म्हणटा आले तुज्या भावाक तूं आपोवन व्हर
तशें म्हणटा आसतना जर तर ताणें भावाक आपोवन वरी जाल्यार त्यात भावाक देवान आपोव येतो मोईज एकाल्या खातीर एका अस्कत मनशाक आपयलो घेऊ म्हणून बायबलांत या तुमच्या सवालाक जाफ आसा फादर. ओके पयलें जावन कोरिंदरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत हां अध्याय 12 वाक्य 9 ओके हांतू देवाचें उतर अशें सांगता की म्हजी कृपा तुका पुरो हां कित्याक मनशाचे अस्कतायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. आमच्या अस्कतकायेंत देवाची एक सकत दिसून येता. हां देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. साम पावल एक कुनिगार असो म्हण येता वय 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 मस्त सैता लोकांक वय पूण तसल्या मनशाक जेजून विंसून काडलो ताची सुवार्ता प्रगट करूंक त्या दाळा पावलूक एक अनुभव मेळटा ताच्या अस्कतकायेची. त्या अस्कतकायेंत जेजून देवाची एक कशी मांडावळ ताच्या दिणयेंत आसली मुखार तो केदो व्हडलो शुभ संदेशाचो एक प्रचारक जाता म्हणलें आमकां देवाचें उतार सांगता. दुसरें जावन हां आमी जेरेमियाच्या ग्रंथांत वाचता हां अध्याय 19 वाक्य 11 हांगासर वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसलो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्ही तुमचे ख्यास्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. अशें आसता देवाचें उतारस आमकां तिळसता की मोइजेक त्या कुनिगाराक देवान कित्याक विंचलो म्हूण. ओके पूण थोडे बायबलाचे पंडीत ह्या मोइजा विशयान ते आर्ग्यू करतना म्हणटात हां मोझस डीड नॉट कमीट मर्डर म्हणून. ओके इट इज अ कल्पेबल होमिसायड. हां आमच्या कानुना प्रकार मर्डर करचे जाल्यार चिंतून आलोचन करन प्लॅन करन कोणाक दिशी मारचें लगाड काडचें. पूण मोइजेन त्या मनशाक मारल्या वेळार तो मनीस दुसऱ्याक दग दितलो कश्ट दितलो. ओके त्या मनशाक सुडका मेळचे खातीर हाणें मोदें पडोवन समाधान सांगतना तो मनीस मेलो. ओके तशें एक कल्पेबल होमिसायड म्हणटात. हां पूण कल्पेबल होमिसायड ही एक क्रिमिनल ॲक्ट. वय वय देवा मुखार जावन दी समाजा मुखार जावन दी एक क्रिमिनल ॲक्ट. पूण मोइजेन अशें केल्ल्या वेळार देव ताची अस्कतकाय मारिफात एक अस्कतकाय मनशाची इमोशनल अस्कतकाय हाचे परासी देव त्या परिस्थितींत ती मोइजेचे वेर एक कंट्रोल दवरन आसा. ओके God is having full control on Moses. आणि देवान या मनशाक कुनिगाराक विंचलो. मोइजेक मात्र न्ही आमी पळोवंक गेल्यार जेरेमिया जावन दी या प्रॉफेट आयसाया जावन दी अशें पर आमी पळयतना हे सगळे भोव अस्कत मनीस. जेजूस शीस जाल्यार भोव अस्कत मनीस. पूण देवान तांचे मारिफात ताची येवजण कितें आसली ह्या संवसाराक सोडवण्याची ताका ह्या लोकां मारिफात ताणें मुखेलपण दिलें. ओके इस्रायली परजेक मोइजे मारिफात हें मुखेलपण दिलें. आतां मोइजेक हें मुखेलपण दिल्ल्या उपरांत देव 10 उपदेश दिता आसतना ते मोइजेन दुसऱ्यांक मात्र न्ही मोइजेनी ते पाळी जाय. ओके आनी देवाक गोत्ता की ह्या मनशान कोणी केल्या म्हणून. ओके देखून तो 5वो उपदेश आसा न्ही कुणी करिनाका म्हणून. वय ही कुणी करूं नजो मोइजेनी करूं नजो. ओके ते ताच्या जिणेंत ताणें लागू दरिजे. ओके त्या देखून त्या उपदेशांत आमकां तूं दिवेशी मारिनाका म्हणलो एक उपदेश मेळटा. तो ताकाय लक्ती जाल्लोच. वय वय ताकाय. ओके ओके मुखार आनी एक संगत पळोवची जाल्यार ह्या पुस्तकांत आतां देव मोइजेक सांगता काले म्हूण सांगल्यार वचून फाराव्याक मेळ
आनी ताजे उपरांत ताज्या लागीं सांगताले म्हणून जाल्यार आमकां एक 3 दिसांची वाट सोलोवन वचून देवाक बली भेटोवंक जाय अशें पुरा मयजेक तो सांगून धाडटा आनी धाडटा आसतना खरगां एका उपरांत एक येतात आनी ताज्या मागीर हर एक पावटी कर घेता आसतना फारो एक पावटी मोवाळटा सोडया म्हूण बगता ताका मागीर परत्यान तो धरून जाता आनी तो हें कर्ग जावन गेले आतां नाका म्हूण परत्यान ताणें केल्लो निच्यो फाटी काडटा हें करना धरून जावन आमी आतां पळयल्यार देव कालें करता गे म्हूण सांगल्यार मयजे कडेन सुरूच सांगता कालें म्हूण जाल्यार हांव फाराव्याचें काळीज धरून करतलो म्हणून तशें म्हणटा आसतना हो फारावो तो ताजेच ताकीच धरून जावन ताजो निर्धार बदलितलो गी ह्या देवान ताका एका दोळ तशें निर्धार बदलूंचे बरी केल्लो जाल्यार फारावो एक अपराधी मनीस जाता की कित्याक म्हळ्यार ताका देवान अपराधी हें केल्लें धरून केला ते जाल्यार तो एक निरापराधी मनीस म्हणून खाण घेवता गी आमी म्हणल्यार एक सवाल विचारचे पोरण्या सल्ल्यांत आमकां फारावा विशयंत मस्तू आमी वाचता वय पूण हांची इल्लेंशें बॅकग्रावंड समजूंची आमकां गरज आसा ओके इजिप्तांत राय फराव आनी पुरो आसतना हां तांचे बापूय तांचे आब आनी आसले पळय ते राय जावन वावुरतले हां पयलें तांकां राय म्हूण उलो करतले ओके वेळ काळ उतरले उपरांत सखास हे फराव म्हणलो एक टर्म आयलो फराव म्हळ्यार होम हां घर म्हूण जालें खंयसर राय वस्ती करता गी तें ताचें बिडार ताचे आरेमने म्हणटात पळय ओके ताचें नांव रायाक आयलें हां 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 वय ओके पूण हे याजाकी जावन आसले मुखेली जावन आसले हां त्या इजिप्त देशाक रक्षण दिवचें जावन आसले हांचे थंय मस्त पावर आसलो अधिकार आसलो ओके अधिकार हातांत मेळ्ळ्या कुडले मनशां थंय एक गमंडी आसता वय वय ओके अशेंच आमच्या बापायची चरित्रां आमी वाचल्यार हां आमकां समजता की हे मस्त क्रूर मनीस हे ओ दारूण काळजाचे मनीस ओके लोकांक कितें तांकां गरज आसा की थोड्या रायांनी मात बऱ्या तरान तांकां पळयलां पूण थोड्यांनी हां तांकां मस्त दग दिलां कस दिलां हां आतां इजिप्ताक वसोंकी कारण हेच राय हां आमची इस्रायली परजाक थंयसर गुलामान व्हरून रावोंकी हेच कारण हां देवान सांगचे पयलेंत आमचें काळीज दारूण आसलें दारूण जावन आसलें ओके वय आतां मयजे कडेन सांगता देव तूं ताचे लागीं वचू ह्या लोकांक तूं 3 दीस पयस थंयतोन भायर व्हरून वय कारण कित्याक म्हळ्यार हां त्या देशांत पुजा जावन आसली आराधन जावन आसलें रायाची ओके लोकांनी रायाक देव म्हणून मानूंक जाय ओके आनी ताका आराधन करूंक जाय तसलें तें त्या देशांत जुपिटर आनी म्हणटात आमी थोडे देवी देव आनी बरो आसता तांकां परत ती तांची पुजा करतली ओके आनी रायाची ती पुजा करताली कित्याक 3 दीस देवान तांकां इजिप्तांतून भायर येवंक सांगलें 3 दिसांचें पयण हां आमी करेक्ट लेख केल्यार हां तें 3 दिसाचें पयण सिनाय पर्वताक ओके सिनाय पर्वताक ओके खंयसर तांणी परत्यान येवन निजा देवाचें आराधन करून तांकां एक सुवात आनी तशेंच वातावरण मेळचें बरी हां देवान ताका उलो केलो मयजेक सांगलें तूं वचून इसार म्हणून हां कारण कित्याक म्हळ्यार आमच्या ह्या लोकांनी हां थंयसर हां अब्राम इजाक याकोबाच्या देवाक थंय उलो केल्यार थंयसर आनीकी झगडें आनीकी रगळे आनीकी दगदणी ह्या लोकांक मेळची आसली तावन बचाव जोडचे खातीर देवान ताका आदेश दिलो की तूं तुज्या परजेक काण घेवन ह्या 3 दिसाच्या वाटेर पयस वच अशें म्हणून तें एक कारण आसा ओके म्हळ्यार एक बरी सुवात खंय पवित्र सुवात आसा थंयसरच देवाचें एक आराधन जावचे खातीर पूण देवाचें उतारी सांगता हांव ताचें काळीज दारूण करतलो म्हणून वय वय
आतां हें वाक्य हां देवान सांगचें वय हांव दारूण करतां अशें म्हणून. वय आतां सूर्य पळया फादर, वही सूर्य तापता आसतना वत येताना आमची भूंय सुकता. वय एक दारूण काळजाची म्हणली जाता आमची ही भूंय. पूण वत्तू सूर्य आमची एक कॅन्डल भायर दवरल्यार तें कॅन्डल करता करता. वय देवाची छाती ही एक. आं. आनी दारूण काळीज कित्याक करता म्हळ्यार ह्या मनशाक देवान मस्त फ्रिडम दिला, स्वतंत्रतायेन ताका चिंतूंक ताका अधिकार दिला, सगळें दिला ओके फारोवाक. ओके पूण अशें सांगता आसतना देवान सांगचें कितें म्हळ्यार ताच्या अधिकारा वयरी म्हजो अधिकार आसा. हां देवाचें एक आडळतें आसा ह्या मनशा वयरी, ह्या राया वयरी. ओके हां वय देखून देवान सांगची त्या मनशाचें काळीज हांव दारूण करतलो. पूण ताचे परिणाम देव मागीर कर्गां धाडटा, 10 कर्गां ताका बगूंक मेळटात. अशें आसता अखरेक फारो सांगता की वय तूं आतां तुज्या परजेकण घेवन म्हाका पुरो जालें, तूं हांगातून वच म्हणटा. आतां तितलें करीजें जाल्यार ह्या परिस्थितींत त्या मनशाक हाडिजे जाल्यार देवान ताचो अधिकार ह्या मनशा वयर दाखोवंक जाय आसलो. ओके त्या देखून देव म्हणटा की हांव ताचें काळीज दारूण करतलो म्हणून. पूण असली परिस्थिती त्या दाडा मात्र न्ही, आमच्या इंडियान ती आसा. ओके आमच्या इंडियाचे मुखेलींक तुमी पळया वय कितले दारूण काळजाचे. वय 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 तांकां लोकांची बिरमत आसा की आतां रशियान तांणी पळया त्या पुटिनाक लोकांची बिरमत आसा की वय ताका देवान एक अधिकार दिलो, ताका एक आडळते चलोवची बुदवंतकाय दिली. पूण ही बुदवंतकाय ताणें होवडावन वय लोकांचे सत्यनाश करच्याक तांचे पुरा अधिकारांनी आलोचना ते प्रयोग करतात. अशें संवसारांत घडटा. पूण अशें जाल्ल्या उपरांत आमकां आमचो देव एक बरवस असो देव ह्या परिस्थितींत आमकां तो भायर हाडटा. पूण ताका एक वेळ लागत. कित्याक म्हळ्यार मनशाचे प्रयत्न आसता अंतू. ओके मनशाची एक साल आसता. त्या देखून थोडे संगती देवा मुखार आनी मनशा मदें एक वणत जावन जाल्ले वरवीं देव इल्लो वेळ काडून घेता. ताका तें मस्त पेशन्स आसा, ओके मोग आसा आमचें तें. ओके देखून इस्रायली परजेक बचाव करचे खातीर एक परिस्थितीन देवान सांगलें की ह्या मनशाचें काळीज हांव दारूण करतलो. ओके कारण सुडका, इस्रायली परजेक सुडका. आमी नव्या सल्ल्यांत ती वाचता जेजून एक आसार्यां केल्ल्या वेळार सुमार 2000 दुकोर वचून अंत सागोरांत पडचे बरी केले. कित्याक म्हळ्यार जेजूक त्या 2000 दुकरांच्या की चड गरजेचो तो मनीस त्या ताका बरेंपण लागचें. इस्रायली परज्याक बरेंपण लाभचे खातीर, तांकां सुडका दिवचे खातीर ह्या मनशाचें काळीज दारूण जावंक म्हळ्यार देवान ताका सोडलें. ओके देवान ताका एक एक्टीव म्हळ्यार परमिशन दिल्ले बरी. ताका इल्लो ताची दोरी लांब सोडटात म्हणटात तशें एक ताका देवान एक वेळ ताका दिलो. ओके 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 पूण तातूंत देव ताची पदवी त्या रायाचेर दाखयता. वय तातूंत दाखयता. वय पूण ह्यात मनशान संवसार चलोवचो न्ही, संवसार चलोवचो देवान म्हणून दाखोवन दिवचे खातीर मोइजेक उलयल्या वेळार देवाचें एक उतार. ओके आनी एक सवाल आसा. मोइजेक देव सांगता ताका अशें अशें तुमी 3 दीस वचोंक जाय म्हूण सांगा. आनी वेता आसतना तांच्या लोकां कडचें वस्तुरू ताज्या उपरांत भांगार आनी अशें जालें पुरा तुमी काण घेया आनी ताज्या उपरांत अशें वचोन तांकां तो सांगता. तातूंत अशें वाचतात आनी कितें बघता म्हळ्यार देव मोइजे मुखांतर पोटी मारून शिकयता गी म्हूण दिसता. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकां गोत्तात आनी वेचे मागीर फाटीं ती येनात म्हणून. पूण वेता आसतना अशें सांगून तुमी काण घेवन वचा. निर्गमन पुस्तक तातूंत अध्याय 3 ओळ
22 तुमच्यापैकी हर एक स्त्री आपल्या शेजाऱ्या स्त्रियांतावनो आणि घरात वस्ती करतल्या स्त्रियांतावनो रुपया आणि भांगाराचे नग आणि मुस्तायकी मागवून घेतली आणि तुम्ही ती तुमच्या पुता आणि दुवांचेर घालतलात अशें तुम्ही इजिप्तकारांक लुटतेल्यात एक शब्द बारी एक इजिप्तकारांक तुम्ही लुटतेल्यात आणि तू दोन संगती दिसतात म्हाका एक कालें म्हणून सांगल्यार देवान मैजे सांगता आसतना तांकां गोत्ता आसा ती मागीर फाटी येनात म्हणून इसारतना काल्या म्हळ्यार आमी बली भेटोवन मागीर फाटी येता म्हणले बरी सांगले बरी दिसता नातल्यार तो लोक तांकां दिवचो ना व्हरता म्हळ्यार आनी ताज्या उपरांत देव तांकां सांगता तुमी तांकां लुटतेल्यात एक फोटो दिसता आनी एक कांय मोस आटापून आसा गे तूं म्हणलें बरी दिसता देवान तांकां सांगतना आनी ताज्या मागीर त्याच उपादेशांत परत्यान देव मैजे मारिफा सांगता तुमी सोरूंक नजो सोरी नाकात म्हणलो एक उपादेश हांगा दिता पेल्याच्या वस्तूची आशा करनाका म्हणून पूण हांगा देवान मैजेक इस्रायलकारांक सांगता आसतना हे पुरो संगती हांगा दिसून येतात जें कितें करिनाका म्हूण सांगता उपादेशांत तें हांगा हातूं दिसून येता पूण हातूंत मोस ना फादर मोसना हातूंत न्याय आसा ओके कित्याक म्हळ्यार आं इज्रायली परजेक इजिप्ताक व्हरतना तांकांय तांणी लुटल्लें ओके तांचें भांगार गी तांचें वस्तूर गी तांकां लुटून हां तांकां इतलीं वर्सां तांणी गुलामान दवरलें ओके आतां देव तशें सांगता आसतना गुलामाच्या वेळार हां तांणी लोकांक सांबाळ दिवंक ना तांणी लोकांक कश्ट दिले दग दिले ओके तो सांबाळ ह्या लोकांक मेळा जाय हां कशें मेळा जाय तांकां तांचें तें आसलें तें भांगार गी सिल्वर गी खाली म्हणी तें आसा गी वय तें तांणी सांगाता वरिजे म्हणून देव एक तांकां ताकीद दिता मैजाक सांगता ओके वय हां आनी एक कितें गे म्हळ्यार हां ऑर्नमेंट्स वय हें भांगारांनी पुरा इजिप्तकारांक घालताले ते दाळा ओके पूण वो लोक गुलामांत आसतना तांकां हें भांगारांनी घालूंक नासलें आतां तुमच्या भुरग्यांक तुमी हें दिया म्हूण सांगतात वय कित्याक म्हळ्यार हीं भुरगीं जावन आसात त्या सर्वेस्परा देवाचीं भुरगीं हां गुलामांतलीं न्ही ओके ते गुलामपण नपैंच जाला म्हूण दाखोवच्या खातीर त्या स्त्रियांनी कितें भांगारांनी बरा सांगाता हाडलां तें तांच्या भुरग्यांक घालचें आनी कित्याक म्हळ्यार तांकां तांणी कूळ कितें दिवं नासली गी वय ती कूळ ह्या भांगारा मुखांतर हांकां पाटी मेळचे बरी वस्तूर पाटी मेळचे बरी आनी पाटी येवन तांणी खंयसर ती देवाक आराधन करूंक एक आलोचन करून जागो सोदतात की तो जागो सोबूंक जाय ओके त्या देखून देवाची एक ताकीद म्हळ्यार हातूं मोस ना हातूं न्याय आमकां दिसून मेळटा पळोवंक मेळटा हांवें इल्लेशें हातूंत मुखार सांगचें जाल्यार म्हळ्यार आतां तोवळच्या काळार फाराव्यान इजिप्तकारान तांकां कश्ट दिले सादारण 400 वर्सां कोण 400 वर्सां. तांचे सांबाळ आनी तांचे गुलामा बरी केलें एका रितीन पळयतना अशें सांगून हाडलें वण्णी कित्याक म्हळ्यार हांणी तें पुरो तांकां शोशण केल्लें वय. तांणी तें सोमें केलें जर तर आतां प्रस्तूत काळार हेंत निदर्शन दवरनो एका दोळा येत्त प्रमाणे कोण शोशणाक वळख जाल्यांत तांणी असल्या मनशांक अधिकाराचेर आशिल्ल्यांक आनी कोण शोशण करतात असल्यांच वाद या आर्ग्युमेंट उपयोग करून एका दोळा तांचे तावन वेलें जाल्यार सारकें जायत गी म्हणून आतां सारकें जावचें ना कित्याक म्हळ्यार आं आमकां नव्या सल्ल्यांत जेजून आं अशा लोकांक बोक्षूंक शिकयलां ओके बोक्षणें आनी आमच्या विरोधींक आमी मोग करिजे म्हणून जेजून आमकां एक उपादेश दिला ओके आदल्या काळार पोरण्या सल्ल्यांत थोडी नियमां आसलीं थोडे धार्मीक चिंताप आसलें तशें लोक तशें चलतलो पूण जेजून आमकां सांगलां हांव तुमकां एक नवो उपादेश दितां ओके त्या उपादेशा मारिफात आमी आतां जियोंक जाय पूण नव्या उपादेशाक आदार जावन आसात हे उपादेश ओके पोरनो सल्लो पोरनो जाला हय देखून आमकां जेजून आमकां केली शिकवण कितें आसा गी ती शिकवण आमी पाळूंक जाय अशें शांती समाधान आमी
एका परिस्थितींत उपजोवचे खातीर आदले वाद विवाद चलना आतां देखून एवरी ऑपॉर्च्युनिटी इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार जेजू आमकां कितें शिकयलां की ती शिकोण पडोवंक ओके निर्गमन पुस्तकांत उतरोवन म्हूण सांगल्यार पास्कांचें फेस्त आचरण करतना देव मोइजेक सांगता तुमी बेकमीर उंडो उपयोग करीचे म्हणून एक कित्या खातीर बेकमीर उंडो उपयोग करचो काल्या खातीर स्पेसिफिकली देव मोइजेक ह्या बेकमीर कमीर घालनांतल्या उंड्या विशयांत ताका आज्ञा दिता आनी कित्याक सांगता. म्हळ्यार हां ती एक घडी मोइजेक चिंतूंक तशेंच लोकांक तेंतोन भायर काडूंक हां एक घडी आसली एक वेळ आसलो ओके आनी कमीर गेल्लो उंडो तो उंडो जावंक त्या पिठांत ते कमीर बरसूंक आनी बरो मस्त वेळ लागता ओके तशें एक दीस सोंसोंक बरो हां 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 तो वेळ उणो करन ओके बेगीनच तेंचोन इजिप्तान भायर पडोन हां मुखार देवान खंय तांकां त्या सुवातेक हाडची आलोचना आसली की थंयसर वेग्गी पावच्या खातीर तांणी तुमी बेकमीर उंडो कावियेत म्हणलो एक तांकां परगणी दिल्ली ओके 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 हां तशें म्हळ्यार तो तुर्तान येवचे तुर्तान येवचे खातीर आनी तूं 20व्या अध्यायांत आनी तशेंच द्वितीय पुस्तक तांतूं 5व्या अध्यायांत देव हे 10 उपादेश दिवचे आमकां पळोवंक मेळटा काले 10 उपादेश म्हण तांतूं एक प्रथम उपादेश आसा एक निजा देवाक मान दी आनी तो सांगता तूं काल्या म्हणशार इजिप्तान तुमी गुलामपणांत आसल्यात हांवें तुमकां सोडून हाडलेलीं आनी त्या देखून ताजे देवाचे हक्क आसा क्लेम आसा ताणें तांकां सोडून हाडलेलीं आनी मुर्ती पुजा कर नजो स्पश्ट रितीन सांगता एकाद्या वेळा केल्यार तांतूं 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर एक काले म्हणशार कोण निजा देवाक मान दिता ताका 1000 वर्सां पर्यंत देव आशिर्वाद दितलो म्हूण देव सांगता तांतूं आनी एक काले म्हणटा जाल्यार कोण मुर्ती पुजा करता एका निजा देवाक मान करनासतना ताका आनी ताज्या उपरांत ताज्या 4 तकल्यां पर्यंत शिराप आसतलो म्हूण सांगता देव आतां 4 तकल्यो म्हणटा आसतना मुखली कोण जल्मोन येवच्यात तांकां हांगासर ह्या मनशान कितें केलां तांकां कळीतच ना ती निरापराधी मनशां इनोसेंट पीपल तांणी कित्या खातीर ह्या मनशाच्या सुखी खातीर ह्या मुर्ती पुजा केल्ल्या खातीर तांणी कित्या खातीर शिक्षा भोगीचे कित्याक म्हळ्यार पातकांचे परिणाम मस्त गुंडायेचे आतां कॅन्सर आमच्या कुडीक म्हज्या बोटाक कॅन्सर म्हणून चिंता तुमी ओके तें सकाश सगळ्या कुडीक वचून कूड नाश करता पातकाचे परिणामी अशेंच त्या देखून देवान पयलो उपदेश दिल्ल्या वेळार एक नीज देव आसा ताका आमी मानून घेवंक जाय ताची आराधना आमी करूंक जाय दुसऱ्या ताच्या मुखार दुसरे देव नांत म्हणून आतां मुर्ती पुजा म्हळें तुमी वय मुर्ती पुजा म्हळ्यार कितें की एक जेजूची प्रतिमा आसून थंयसर आमी आराधना करता ती मुर्ती पुजा न्ही मुर्ती पुजा पोरन्यासोल्ल्या मुखांत आमी जें वाचतावंगी मुर्ती पुजा म्हळ्यार केन्ना आमी सर्वेस्परा देवाक विसारतावंगी ओके आनी ह्या संवसारी दुसऱ्या वस्तूंक आमी आपणायताव आनी चड आशेताव ती जावन आसा एक मुर्ती पुजा ओके पयलें जावन आमच्या एका निजा देवाक आमी केन्ना ताचो उडास काडनासतना ताका विसार नसोन आतां थोड्यांक पयशांची आशा आसता कठीण आशा थोड्यांक कारांची आशा आसता ह्या आशेंत जर तर त्या मनशाक देवाचो उडास नागी तें कारस्त ताची मुर्ती पुजा ते पयशेत ताची मुर्ती पुजा अशेंच जालें हारोनाकी आनी मोइजे वयर मागोंक गेल्ल्या वेळार हारून आनी इस्रायली परजीन तो केदाळा येता गे नांगी आमकां गोत्तू ना आमी आमचीच पुजा करया म्हणून तांणी तें भांगाराचें वस्त्र आनी पुरा करन ताका नामान केलो पूण देव तांकां सांगता हें जावन आसा मुर्ती पुजा कित्याक म्हळ्यार देवाक सो उडास नासतना देवाक विसारन तांणी तो सल्लो विसारून
हे मुर्ती पुजा तांणी केल्ली अशें आमी आमच्या फिरगजेंत सांताच्यो इमाज्यो आसात मोरयेच्यो इमाज्यो आसात जुजेची जेजूची आसतात पूण हे आमी आमकां देवाची उडास हाडूंक मजत करतात ओके तशें जावन आमी मुर्ती पुजा करिना आं मुर्ती पुजा तवळ करता केन्ना आमी सर्वेस्परा देवाक विसारन आं उडास नासतना वय दुसरो संगती आमच्या मतीन दवरून केदळ आमी तांचें आराधन करता तांची आशा चड आमकां जावता ती जावन आसा मुर्ती पुजा ओके 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 निमाणे सवाल आयच्या आंकड्याक देवान इस्रायल परजेक इजिप्तांतून गुलामपणांतून सोडून भायर हाडली 40 वर्सां तांकां अरण्यांतल्यान तांकां उतरोवन वेलें तातूंत मनशाला पाशार करना कालें जाय जें तांकां वाचूंक तें सगळें देवान तांकां दिलें ते एक व्हडलें अजाप कशें तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां सुकी धरण केली आनी सुक्या धरणीर उदक आनी तांकां गरज आसचें काण आनी परत दिलें तांकां ताजे उपरांत दूद आनी मोवळसो गांव कानान देशाक तांकां हाडली थंयसर आतां थंय हाडटा आसतना आसल्या मनशांक थंय झुजा मारिफात आनी परत तांकां जिवेश मारिचें पडलें तांकां स्थळांतर करचें पडलें तांकां जर तर देवाक मारुभुमींत उदक जरी फुटोवंक सांगतात जाल्यार कडपातान उदक दिवंक जाता जाल्यार देवान ह्या परजेक येदोळ पर्यंत लोक नातल्या जाग्यार समृद्धीकरण एक गांव सृश्टीकरण दिव्य तो आसल्या मनशांक तांकां हिंसा करण उठोवन ह्या लोकांक थंय व्हरच्या बदलाक दुसऱ्या तेका जाग्यार समृद्धीचो जागो दिवेतालो काल्या खातीर तांकां उठयचें आसलें ही आमचें चिंताप मनशांचें चिंताप ओके ओके कित्याक देवान अशें केलें म्हणून वय पूण अब्रामाक देवान आशिर्वाद दितना ताणें सांगलें हो देश जावन आसा तुजो म्हजो ही परजा म्हजी ओके अशें देवान वेंचून काडिल्ल्या परजेक एक स्थान दिवचें देवाची ती बसवणी देवाक ती परिपूर्ण जमचे परी देवान पळय जाय ओके हय अशें फाटीं परतल्ल्या इजिप्तांत फाटीं आयिल्ल्या लोकांक देव त्या कानान देशांत तांकां हें करता हे पर एग्रीकल्चरल हें बेसाय करचें मनीस वय वय आतां बेसाय करूंक वता आसतना त्या वेळार त्या काळार लोक खंय वचून रावतलो गी थंयसर बेसाय करून जियेतलो ओके ओके आतां अब्रामानी सुमार जागे सोडून एका देशांतून आनी एका देशाक तो गेलो खंयसर तो गेलो की थंयसर ताणें ताची सुवात ताणें बरी तरान सांबाळली लोकांक सांबाळलें अशें आसता म्हजें आनी तुजें म्हणलें एक वाद विवाद येवचें सामाजीक तें ओके हय तें नॉर्मल इट इज अशें जावन तें लोकां मदें झूज जालें झगडें जालें पूण झूज जाल्ल्या वेळार ह्या झगडें जाल्ल्या वेळार देवाची एक सखत मोइजे मरिफात की तेंचे आमचे इस्रायली परजे मरिफात की तांकां ती लाभली देखून ते जिखले आनी थंयसर वचून ते निवास करूंक लागले ओके 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 म्हाका जाणो आयच्या दिसा निर्गमन पुस्तक हाचेर थोडे आमकां दोसचे संगती त्या बेसायबा लागीं विचारले आनी तांणी भोव आपुरबायन म्हळ्यार समजा सारकें सूक्त रितीन आमकां बरी जाणवाय दिल्या आनी सुडाळ उतरांनी सकटांकी अर्थ जावच्या रितीन हे थोड्या संगतींक जबाब दिल्या म्हाकाय बरें रुचलें कित्याक म्हण सांगल्यार वाणाचो विचार येता आसतना जायते फावटी जायत्या रितीन वाद मांडन करचो पराविरोध आनी प्रासता पूण आमकां सविस्तार रितीन वेगवेगळे संगती विवरून दवरून आमकां भोव अपूर्बायन निर्गमन पुस्तका विशयांत जाणवाय दिल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादीक अदीक मानादीक दोतोर बिशप इग्नेशियस डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा फादर ओनेल तुमकां हांवें देव बरें करूं हो अवकाश दिल्ल्या खातीर तशेंच विक्षेकांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार आयच्या ह्या आंकड्या विशयांत तुमी खंडी जावन विचारी येता वॉट्सॅप तर 9449821580 आनी ईमेल जाल्यार onilds@gmail.com आदले फावटीचे दोन बिसायबा लागीं संवाद केल्ले
मस्तू जण आणि त्या विषयांत प्रशंसा उसारलेली आणि कंडी जावनी आयच्या दिसाचो आंकडो तुमकां रुचतलो म्हणून हांव पाती येता. परत एपटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई
समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.